तुमी तुमची चोत्राय धरात. चोत्राय म्हणल्यार कितें तें खबर आहा तुमकां न्हू? चोत्राय धरात हें जायते फावटी आमी आयकता. चोत्राय म्हणल्यार कितें? अटेन्शन दी, आयक. चोत्राय कित्या विशीं आयज आमी दवरपाक जाय, कोणा विशीं दवरपाक जाय, कितें चल्लोलें आसा आमच्या जिवितान. इल्लोसो वेळ आमी सगळीं ओगीच रावया आनी चिंतया. तुमीच चिंतात, तुमी आयज जे परिस्थितीन आसात तेन्ना कित्या विशीं एटेंटीव रावपाक जाय, कित्या विशीं तुमी चोत्राय दवरपाक जाय, कित्याची काळजी घेवपाक जाय. इल्लोसो वेळ हांवूय ओगी रावता, तुमी ओगी रावन चिंतात कित्याची चोत्राय तुमी दवरपाक जाय. जायत्यो वस्तू भाव भयणीनो आसतल्यो ज्यो आमच्या मनान ह्या वेळार येतात. आनीकूय चिंतीत रावत जाल्यार आख्खो दिसभर जायत्यो आनीकूय आमकां मेळटल्यो. पूण म्हज्या नियाळाक हांव हाचेर येवजिता आसतना 4 भागांनी म्हाका चोत्राय धरूंक जाय अशी दिसली. एक म्हणल्यार आमचें समाजीक जिवीत, आमची सोशल लायफ. आयज आमची सोशल परिस्थिती, आयज आमची समाजीक परिस्थिती खंय पावलेली आसा हाचेर नदर घालपाक जाय, चोत्राय दवरपाक जाय. आयज आमची राजकीय जिवीत, आमची पॉलिटिकल लायफ, आमचें पॉलिटिकल सिट्युएशन जें आसा आयचें ताचेर आमी चोत्राय दवरपाची गरज आसा. आयज आमची आर्थीक परिस्थिती, आर्थीक जिवीत, ओ इकॉनॉमिकल लायफ, इकॉनॉमिकल सिट्युएशन हाचेर आमी चोत्राय दिवपाची गरज आसा. आयज आमचें आत्मीक जिवीत, आमची आत्मीक परिस्थिती, स्पिरिच्युअल लायफ हाचेर नदर मारपाची गरज आसा. आनीकूय जायत्यो आसात पूण आयच्या आमच्या नियाळाक ह्यो 4 वस्तूंचेर म्हाका नदर घालपाक दिसता. भाव भयणीनो, आमची परिस्थिती आयची, समाज खंय पावला. जशें आमी वाद पेटोवच्या आदीं म्हणलां, सगलो लोक तेंच करता. आयचो समाज तसलोच जाल्लो आसा. तातूंत भितर हांवें केल्यार कितें जाता. आनी हें मन घेवन आयज समाजीक मुल्यां जीं आसलीं, सोशल व्हॅल्यूज जे आसले ते जायते ना जाल्ले आसा. सोशल व्हॅल्यूज म्हणल्यार बाराबर मेळोन सगळीं बरें काम करतालीं, आमी एकामेकाच्या फुंगसावान वांटो घेतालीं, एकामेकाच्या घरान पावतालीं. आयज असल्यो वस्तू उण्यो उण्यो जायत वेतात. आमचे लागीं कितें आसलें तें घेवन आमची पुर्वजां खुशाल आसलीं. बो करून आमची जमीन, आमची घरां, आपलीं शेतां बाटां ती खुशाल आसलीं. आयज समाजान बदल जाल्लो आसा. आयज एकामेकाचें चोरून खावपाक सोदतात, नागोवन खावपाक सोदतात. जायते फ्रॉड चल्लेलो आसा. कोण कोण घरान कोण ना, कोण भायर गेल्लो आसा जाल्यार थंयसर आपणाचें नांव घालून तयार. समाजान नाडपणां भितर सरलेलीं आसात. आयज आमचे तरणाटे तरणाटी आयज ड्रग्सान भितर सरलेलीं आसात. पयलीं घडी फकत ते काजिनो आसात थंयसर मेळटाले, वो थोडेशे अड्डे आसले थंयसर मेळटाले. आतां आमच्या गांवांत भितर सरलेले आसा ते ड्रग्स आनी हेर सोऱ्याच्यो आनी विकाळ्यो वस्तू आसात त्यो आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यांनी भितर सरलेले आसा. आमचीं भुरगीं, आमची तरणाटी थंयसर आसा. आयज समाजान आदीं आमचें घर उक्तें घालून भोंवपाक जातालें, आयज उक्तें घालून भोंवपाक जायना. चोर खंयच्यान आयलो आनी खंयच्यान घेवन गेलो तें खबर आसचें ना. बंद आसतना पासून दारां मोडून आयज जायत्यो चोरयो जातात. घडी आमी म्हणटले आमची समाजाची फॅब्रीक बदललेली आसा. गोंयकार उणे जाल्यात आनी भायले चड जाल्यात. आमी घडी चोगल्यांक बोटां दाखोवपाक उरत. पूण समाज आयज आमचो खंय पावलेलो आसा. आमचें समाजीक जिवीत. आदीं आमी सुसेगाद भोंवतालीं उक्तेपणी. आमची चेडवां, आमच्यो बायलो रातच्यो पासून भायर सरत जाल्यार भिरांत नासली. आतां मातसो काळोख जालो भायर सरपाक भिरांत दिसता. रातची खबर सोड, दिसाचीच भायर सरपाक भिरांत दिसता. आयज बलात्कार कितले जातात आनी ते जाल्या उपरांत तांचेर एक्शन कितलें जाता. समाज भियेल्लो आसा. आयज भिरांत आयिल्ली आसा सगळे वाटेन समाजीक जिवीत आमचें. ह्या समाजान जियेता आसतना आमचीं इंटरपर्सनल तत्वां जीं आसात, इंटरपर्सनल व्हॅल्यूज आसात, तें खंय आसा. आमचें जण एकल्याचें जिवीत. आदीं कितेंय वायट करपाक मातशी भिरांत दिसताली.
लोक पडयता आनी कोण पडयता हें दिसतालें. आतां लॉज पासून दिसना जायत्यो वस्तू करपाक. सोबे माजार आमचें जिवीत जें वायट आसा तें करपाक आयज लॉज दिसना. ह्युमन रायट्स, आमकां जोण एकल्याक रायट हा जाय तें करपाक. हे ह्युमन रायट्सांच्या नांवान आयज समाजान जायतें आमी जोण एकल्यान आमी मनशांनी तें वांकडे वाटेन व्हेल्लें दिसती पडटा. समाजीक जिवीत आमची राजकीय परिस्थिती पळोवया, खंय पावल्ली आसा आमची राजकीय परिस्थिती. आतां ह्या दिसांनी म्हणटो आमकां तें चडूच दिसती पडटा, कित्याक एलिसांवाची तयारी चल्लली आसा. आख्ख्या गोंयांत कितें चल्ललें आसा, गडे कुफुजांव चल्ललें आसा. आजून कांयच कळना कितें जाता तें. जायतीं जाणां म्हणटा आतां कितें करपाचें, कोणाच्या फाटल्यान वचपाचें. तातूंत भितर ज्या कोणाच्या हातांत पदवी आसा तांकां भियेल्लीं आसात जायतीं आमचीं गोंयकारां. कोण उलोवपाक सोदना, कोण मुखार येवपाक सोदना, कोण म्हणटा ते आमी उलयत जाल्यार आमकां नाच करतात, उबारून व्हरतात, धमक्यो दितात. आख्खी गोंयची परिस्थिती पळयता आसतना तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर पळयात कितें आसा तुमची परिस्थिती. भियेल्लीं आसात तुमी काय भियेनासतना आसात? म्हाका जाल्यार दिसती पडटा ते भाशेन चडशीं जाणां भियेल्लीं आसात आमच्या गांवांत. एक जाप काडपाकूय सोदिनात, कसल्या इश्यूआचे विशीं उलोवपाक सोदिनात, एक्शन घेवपाक सोदिनात. आनी कोण कोत्तलो, एक्टिविस्ट आसात ते कोत्तले, फादर कोत्तलो, मागीर गडे उबारून व्हरत. पूण आनीक कोण कोत्तलो? भिरांतीन जायतीं जाणां फाटीं सरलेलीं आसा. फाटल्यान उलयता आसतना बरीं उलयतात, ओय हें चुकीचें, हें सारकें ना, हें डबल ट्रॅकिंग जावपाक जायना, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स भायर पडपाक जाय. आमच्या गांवांत जो डिव्हलपमेंटाच्या नांवान जें निसणटण जाता तें बंद जावपाक जाय. थोडीं जाणां नांवांय घेतात, कोण कोण कोत्तात ते बिल्डरांची नांवान घेतात, पॉलिटिशनांची नांवान घेतात, पंचायत मेंबरांची नांवां घेतात. पूण तीच वस्त मुखार येवन उलोवपाक भिरांत दिसता. आमी उलयत जाल्यार आमचो करियर काबार जातलो, म्हजो कोण गव्हर्मेंटान काम कोत्ता, म्हजो कोण हिंगा काम कोत्ता, आमची सगळी हिस्ट्री काडून तयार दवरलेली आसा. जायते त्रास कोत्तात, भिवोन आसात. भाव भयणीनो, असले परिस्थितीन आयज आमचे पॉलिटिक्स खंय पावल्लें आसा. ओल्ड गोवा जें चल्ललें आसा ह्या दिसांनी, इलिगल बिल्डिंगाचें जें बांदलेलें आसा. आमचो सरकार म्हणटा म्हाका खबर ना, चीफ मिनिस्टर म्हणटा म्हाका खबर ना, कोणें कंप्लेन करूंक ना. कंप्लेन करीत जाल्यार हांव सांगतलो इलिगल आसा जाल्यार मोड म्हूण. आयच्या पेपराचेर वाचलां हांवें. आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा तें तर इलिगल आसा जाल्यार तें मोडपाक जाय. पूण तें इलिगल आसा म्हणून दाखयल्या उपरांत पासून जरी तर इग्नोरन्स, फेनिंग इग्नोरन्स जाल्यार जबाबदारी खंय आसा आमच्या सरकाराची आयज. आनी असले परिस्थितीन आमचें पॉलिटिकल सिट्युएशन आसा तें खंय वेता. फाटीं जेन्ना फार्म लॉ रिपील कोत्ता म्हणून जेन्ना प्रधानमंत्र्यान सांगलें, एक धाकटेंशें 10 वर्साचें भुरगें येवन उलयलें. व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा, तुमी सगल्यांनी पळयलो आसतलो. आनी हें धाकटेंशें भुरगें आमच्या प्रधानमंत्र्याक विचारता, अगर हटाना ही था तो क्यों बनाए गए? काडून उडोवपाचोच आसलो जाल्यार हे कायदे कित्याक केल्ले? आमचे 700 फार्मर्स मरो पासून कित्याक रावलो? हें धाकटेंशें डिसिजन करपाक तुका इतलो तेंप कित्याक लागलो? 1.5 वरसभर कित्याक लागलें? धाकटेंशें 10 वर्सांचें भुरगें आयज आमच्या पॉलिटिशनाक विचारता. म्हणटच इतल्याक जरी तर आमचें पॉलिटिकल सिट्युएशन पावलेलें आसा जाल्यार भाव भयणींनो, आमी चिंतपाची गरज आसा. आयज आमची आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमिक्स खंय पावल्या. जेन्ना हो पॅन्डेमीक आयिल्लो तेन्ना जायत्यांची आमची कामां गेलीं, जायते जाण घरा उरले, पयशे ना. पूण दुसरे वाटेन प्रायसीस वाडत आसा. पेट्रोल खंय पावल्या, गॅस खंय पावल्या, टोमाटां कशीं किलो जाल्या. आतां तुमी टोमाटां काय बंद केलीं खावपाची? कितले जाला? हांवें काल विचारलोलें बाजारान, 80 रुपयान किलो जाला टोमाटां. हांव बाजारान वचना हरशीं, पूण काल विचारलोलें मुद्दम, 80 रुपयाचो टोमाट जाला. आमच्या जेवणा खाणाच्यो वस्तू प्रायसीस वाडत आसात, पूण पागार जो आमचो आसा तो देंवत आसा. पागार देंवत आसा ती खबर सोड, पागारूच ना, कित्याक काम ना जाल्यार कितें करपाचें, कशे भाशेन जिवपाचें. तर असलेय परिस्थितीन आयज मनशां भिवून मरपाक लागल्यात. आतां कितें करपाचें मुखार? तातूंत आमकां फटोवपाक एक वाटेन प्रायस चडयलो. आतां
1 रुपया 2 रुपया दिसाक दिवं वयतात, मागीर 5 रुपया दिवं वयतात आनी मागीर म्हणटले पळे आमी प्रायस दिवं वयले. पॉलिटिकल सिट्युएशन पत्तून आनी तातूंत भितर आमी फुडें वेता. आमकां बरें दिसता आमचो सरकार आमचे पासत दिवं वयता. जाल्यार भाव भयणीनो, हें सगळें करता आसतना आमचें आत्मीक जिवीत खंय पावलां? देवाचेर आमकां कितलो विस्वास? ह्यो सगळ्यो वस्तू घडटात तेन्ना जेन्ना आमचे लागीं पयशे ना बोळसान, आमचें जिवीत जिवपाक, घराबो पोसपाक, भुरग्यांच्या शिक्षणाक, न्हेसपाक आनी हेर गरजो ज्यो आमकां आसात, आमचे लागीं पयशे नात, तेन्ना आत्मीक जिवीत खंय आसा? कितलो विस्वास आसा आमकां देवाचेर? आनी देव जें आमकां सांगता तें करपाक आमी कितली तयार आसात? जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो तेसलोनिकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन मन बदलपाचें खबर सांगता. येयलो क्रिस्ताचें दुसरें येणें येता तेन्ना जरी तर आमी पुर्ती जातलीं ह्या क्रिस्ताच्या येण्याक, क्रिस्ताचे सोडवणेक, जाल्यार आमची तयारी करूंक मन बदलूंक जाय, जिवीत बदलूंक जाय. मागीर आमी कोणूय जावं, आमी घोडे ल्हान 10 वर्सांची भुरगीं जावं वो आमी म्हातारी जावं, आमी घोडे बेस्ती पोरजा जावं वो आमी घोडे राजकी फुडारी जावं, कोणूय जावं, चुकी आमचे सगल्या लागीं जातात. पूण चुकी आसा त्यो जरी तर आमी मानून घेनात वो आमचे चुकीचे आमी दुसऱ्यांक कोणाक जबाबदार करता जाल्यार सोडवण घडये आमकां मेळपाक त्रास जातले. हाचे पयलें वाचप जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें धाकटेंशें वाचप, पूण हें वाचप जें आमी वाचलां थंय जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं देव आपले परजेक भरवसो दिता. आयज आयतार भरवशाचो, होप, संडे ऑफ होप. आनी हो प्रवादी हो संदेश दिता तेन्ना परिस्थिती कसली? दाविदाची राजवटकी जी देवान दिल्ली आनी ताका म्हणलें तुजें राज सदांच तगतलें. सुमार 400 वर्सां ती राजवटकी चलयली ताणी. आनी आतां नाबुकदनेजार जो इस्रायलाचो न्हू भायलो, तो येवन इस्रायलाचेर घुरी घालता. आख्ख्या इस्रायलाक, आख्ख्या जेरुजाल्याक ताणें वेडो जेन्ना घातलो तेन्ना लोक भितर भिवून आसलो. आतां आमचें मरण जातलें, आमकां मारतले, आमकां धरतले. जेरेमियास प्रवाद्याक मागीर धरून बंडखणीन घालतलो झेदेकिया राजा. निमणी राजवटकी. आनी नाबुकदनेजार राजान ह्या लोकांक एके भशेन बंदी केले, थोड्यांक काडले आनी निर्वाशी करून व्हेले बाबिलोनीन. थंयसरूय लोक कश्टवतलो, सगळे रडटले मागीर. जाल्यार असल्या वेळार भाव भयणीनो, आमची परिस्थिती आमच्यान म्हणूंक जाता. कोण राजा येयले, कोण गेले, हे 2 राजांचेर जरी तर आमी नदर मारली, नाबुकदनेजार राजा आनी ताच्या पयलीं दावीद पातशायन ताची राजवटकी. एकल्याचें राज काबार जालें, दुसऱ्याचें सुरू जालें. पूण दुसरो जाचें सुरू जाला ताचेंय पडटलें. फाटल्या 2 दीस फाटीं आमी हें वाचप आयकलां जेन्ना बाल्ताजार राजा ह्या नाबुकदनेजार राजाचो पूत, जें कितें आपल्या बापायन लूट मारून हाडलेलें जेरुजाल्याक तावन, बो करून मंदिरांतल्यो वस्तू, पवित्र वस्तू, कालसी आनी हेर वस्तू ज्यो आसात त्यो आपल्या मेजाचेर ताणें हाडल्यो. आनी जें सेलेब्रेशन तो करतालो, खुशालकाय, खावप, पिवप, जेवप, मजा करप, तातूंत ह्यो पवित्र वस्तू घेवन तो तातूंत सोरो पियेलो. आनी देवाचो संदेश रोखडोच आयलो. एक हात येवन वंटीचेर बरयता, मेने मेने तेकेल पेर्सी, तुजे दीस काबार आतां, तूं आतां फाटून काबार जातलोय. आनी थंयच त्या राजाचें मरण जालें. देव पळयता. भोव करून जेन्ना आमी वेंचून काडलेले आमचे राजा जे आसात वो वडील जे आसात, आपणाची जबाबदारी बरे भाशेन जियेना, बेजबाबदार जातात, वो असल्या वायट वस्तूंनी वेतात, देवाच्यो मस्कऱ्यो करतात, मरण पावलें लागीं. सोडवणदार आयलो कुपांचेर. आनी सोडवणदार जेन्ना येता तेन्ना कितें जातलें? खुद जेजून आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां, ह्यो खुणां दिसती पडटल्यो. सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर, नखेत्रांचेर दिसती पडना काय आमकां ह्या दिसांनी? जायत्यो वस्तू दिसती पडटात. आमचो दर्या, आमची ल्हारां गरजतात. सी लेवल वाडलेलो आसा, वाडटा. आनी आमचे गांव सवका सवका उदकाच्या पोंदाक वेता. सी लेवल रायज. कोस्टल सिटीज वयतात भितर, सवका सवका पूण वेतात. जाल्यार हें सगळें चलता आसतना जीं कोण पडयतात तांचें सगळें हेंच जाल्लें आसा, जें जेजून म्हणलां, संवसाराचीं कुडां घाबरोन
मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं आनी तांची काळजां डुबडुबून मनशां मरतलीं. महामारी आयिल्ली आसा, आतां आनीक एक वेरियंट भायर सरला. पोत्तून संवसार आतां फुडें आनीक एक लॉकडावनान वसत. भिरांत आनीक वाडल्या. तर असले भिरांतीन जायतीं जाणां ते वेरियंट लागो नासतना पासून फुडें मरत, भिरांतीन मरत. म्हणटच आमचेय मदें जरी तर आसात भिवून मरपाचें जाल्यार हो भरवसो आयज आमकां आयचो हो सेवा धर्म दिता. आयज भरवशाचो आयतार. देखूनच जेजूनय ही उतरां सांगल्या. तें सगळें घडटलें तेन्ना जाणा जायात वेळ लागीं पावलो. केन्ना आमकां खबर ना, पूण हो वेळ लागीं पावता तेन्ना तुमी पुर्ती जावचे पासत तुमी कितें करचें हेंय जेजून सांगून दिलां. आयज ह्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात आनी त्यो तुमी वाटावन येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबीं रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर. दोन्ही वस्तू पयल्यो सांगल्यात. ह्यो वस्तू घडटात, वायट वस्तू भिरांतीच्यो वस्तू घडटात, त्यो वाटावपाक तातूंत तुमी पडोना जावपाक कितें करचें. आनी दुसरे वाटेन मनशाचो पूत येता, दुसरें येणें जाता जेजूचें, तेन्ना ताचे मुखार खात्रेन आमी उबीं रावचे खातीर पुर्ती जावंक कितें करचें. सादी वस्त सांगल्या जेजून. सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात. देवाचेर विस्वास धरून रावात. संवसारी वस्तूंचेर आनी संवसारी पदवेचेर जे तुमी मन दवरलेलें आसा तें काडात. संवसाराच्या मनशांक भिवून आसात आनी भिवून वायटान वेतात तें कुशीन काडात. बेबदिकाय जेवणा खाणाक लोबदून बेबदिकाय करून आनी असले जिवाचे हुस्के काडून साणून वचूं नाका. जेजून सांगलां. ह्या दिसांनी भोव करून जेन्ना आतां एलिसावांची तयारी जाता जेवप खावप जायतें आसतली. बिरयानी चिकन बीन सगळें आसतलें. बेबदिकाय जायती आसतली. कित्याक सोरो पिवयल्या बगर झगडीं जावची ना. झगडीं जाल्ल्या बगर थोडे आमचे पॉलिटिशियन आसात तांकां फायदो जावचो ना. कित्याक ह्यो झगडीं जायना जाल्यार आमचे मदें फूट पडची ना. तर आमचे मदें फूट घालतलो जाल्यार पिवपाक जाय बरें, एकामेकाक गाळयो मारपाक जाय, एकामेकाचें नांव पिड्ड्यार करपाक जाय, दुस्मानकायो आमचे भितर जावपाक जाय. जाल्यार हें करपाक हे जेवणा खाणाचें, हे सोऱ्याचें, ड्रग्साचो वापर जावपाचो आसा. दुडवांचोय वापर जावपाचो आसा. चोतराय धरात जेजून सांगलां. चोतराय धरून रावतल्यात काय आमी, काय जेन्ना आमच्या दारान येतले फुडें फाटल्या दारान येयत. जेन्ना आमच्या दारान येतले हे दुडू, हे जेवणा खाणां, हे सोरो आनी ह्यो वस्तू येतल्यो तेन्ना आमी चारूय हात, दोनूच आसात दिसता आमकां, पूण आमी चारूय हात उक्ते करून रावतले. हांव हाड दी. आतांच मेळटात ते खावपाक, मागीर मेळचे ना. आस जाल्ली आसा आमकां आनी ते खावन कितलो तें बुत्तलीं आमी. हें चिंतनासतना जरी तर आमी पयशां वाटेन वचपाचीं आसात जाल्यार चोतराय धरात. वो भिरांतीन म्हाका ताणें जॉब दिल्लो आसा, तो जॉब म्हजो मागीर वयतलो, कित्याक तोच जिखोन येतलो, कित्याक सगळीं तशेंच म्हणटात. हे भिरांतीन जें कितें बरें आसा आनी वायट आसा ताचे मदें आमकां फरक करूंक कळना आनी विचून काडूंक कळना जाल्यार उरलेले दीस फकत रडपाचेच. चोतराय धरात म्हूण जेजून सांगलां त्या पासत. आनी ही चोतराय जरी तर आमी धरिनात जाल्यार आमचेरूय घडये असलोच काळ येवपाचो आसा. भाव भयणीनो, चोतराय धरुया, मागणें करून जागृत रावुया आनी जागृत रावता तेन्ना आमचे भोंवतणी पळोवया कितें चल्ललें आसा. जें कितें बेकायदेशीर आसा ताचेर आमी ताळो उबारूंक इतलेंच न्हय, पूण आतां आमकां आमी पुर्ती जावचे पासत व्हडांतलो व्हड जें इन्स्ट्रुमेंट आसा तें आमच्या हातीन येता, तो म्हणल्यार आमचो वोट. आतां आमी वोट मारपाक तयार जातले. जरूय आतां कन्फ्यूज जाल्लीं आसात सगळीं जाल्यार चोतराय धरात. सगल्यो वस्तू समजतल्यो चोतराय धरीत जाल्यार इफ वी आर एटेंटीव आमकां समजूंक येतलें कोण चोर कोण नागवणो, कोणाक विचून काडपाचें आनी कोणाक भायर उडोवपाचें समजतलें. मागणें करून जागृत जरी तर रावलीं जाल्यार आमकां समजतलें आमी बरें म्हूण जाणां तरूय पूण आमी तांकां बऱ्या मनशांक विचून काडपाक फाटीं सरतले जाल्यार मागणें करून जागृत रावत जाल्यार ही बीन करेज जी आमकां जाय ती आमकां येतली. पूण जरी तर आमच्या जिवितांत मागणें ना, जागृताय ना, चोतराय धरपाक आमकां दिसना जाल्यार मनशां मरतलीं सुकून, काळजां तांची वेतलीं डुबडुबून आनीक हें सगळें वायट येवचे आदींच पयलींच भिवनूय जायतीं जाणां आमी मरतलीं.
तरी आमचे सवें जायना जावपाक जेजूचो बरवसो आमचेशी दवरुया. आमचो सोडवणदार येता तो आमचे पासत येता. तो येता तेन्ना ही सोडवण घेवंक तयार जावंक हे मिसाचे भेटीन आमकां सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण आमी मागुया.